काल तुमकां खबर आसा असेंब्लींनी आमचे गोयचे चीफ मिनिस्टरान सांगले की हेज्या फुडें आपूण दोंगर कापूंक दिवचो ना। म्हाका एक सांगीन जाता 80% न्ही गोंयांत न्ही तुमी दोंगर विकले, तुम्ही दोंगर विकले आणि ते दोंगर कापपाकूय बी लागले आणि कापून तुम्ही परमिशन दिले आणि आता फक्त ऑपोजिशन विचारता म्हणून आमचे चीफ मिनिस्टर सांगता आपण दोंगर कापूंक दिवचो ना म्हणून। केरला पळयले न्ही कितें जालें ते अख्खे अख्खे गांव भितर गेले आणि आमचो गोंय खरें म्हणल्यार चारय वटेन उदक आमच्या गोंयांत चारय वटेन उदक आसा। केन्ना खंय आमकां कसो मार पडटलो, खंयचो गांव पोना वयतलो उदकान हे सुद्धा तुमकां कळपाचें ना। आनी हेचें कारण कितें आहा, हेंचीच कर्तुबां तुमकां सांगता। वाळपय अख्खे जंगल जळयले तेका कारण कितें खबर आसा? अमित शाह तो जागो दाखोवपाक की थंयसर मागीर विला येतले धाकटे धाकटे ते खंय कशे घालचे हे जागो ओपन केल्या शिवाय कळना न्ही म्हणून ते तुमी जागो ओपन करपाक लागून उजो घातलो आनी फक्त देखावो केलो। म्हयनोभर उजो घातलो, देखावो केलो, सापडाना म्हणून तुमचे तुमीच आसा गोंयांत। ओके तुमी एक आसा सरकारान मरे गॅरंटी भरपूर दिली पण एकूय गॅरंटी तेंची ना। फुटीर जमीन सोडूंक ना, शेत सोडूंक ना, कोंगुलातले सोडूंक ना, कितें हेंच्यांनी दवरला ते दोंगर तेय बी सोडूंक ना। अख्खे अख्खे दोंगर तुमी लोकांक दिलेले आहा। आतां पळय सांकवाळचे लोक बोवाळ मारता अख्खे दोंगर ते दिल्लीवाल्याक कोणाक दिल्ले आसा म्हणून आणि इतले दोंगर तुमी अख्खेचे अख्खे तुमचो मिनिस्टर आणि तुम्ही सगळे रोखडे एका दिसान सगळे पेपर रेडी जाता तुमचे आणि गोंयकारांक कितें जाय जाल्यार जायना। आणि जो मनीस एखादो दोंगर कापता म्हणून जर कंप्लेन करीत जाल्यार हे धमकी दिता ताका, तुका कित्याक पडला रे, तू कोण रे, तू कितें करता रे, आणि ते पुलिसांनी तेजी कंप्लेन सुद्धा घेवपाक दिना। तो कापताले कापूं आमकां कितें करपाक, तेजे कडेन आसताले पेपर अशें म्हणून ताका धांवडयतात। खंयसूच न्ही आतां असेंब्ली आसा म्हणून लोकांक खंय तरी अशें दोळ्यांक उदक लावंक जाय म्हणून हे आन्सर करता, नाजाल्यार 80% जाले सगळे काबारूच केल्ले आहा, काय उरोंक ना। आमकां न्ही कोरोना वेळार देवान एक इशारा दिल्लो, आता दुसरो इशारा घर घर जल, सगळ्या गली गलींनी उदक जाला। तुमचे पळयना ही तुमचीच गॅरंटी, घर घर जल। देवाळाकूय दिसले की चला उदक मागता न्हू एका घरान दारान व्हाळान हेतून तेतून सगळेच उदक दिवया। लोक पोच्च्यो करतात तुमच्यो, होडे घेवन भोंवतात। पळया इवन आमचे चीफ मिनिस्टराच्या गांवान कितें जालें खबर ना, सकाळी वाळवंटाचें उदक खंय पावता खबर ना, बाजार बुडटालो ना न्ही आतां पळय खंय पर्यंत पावला ते। तूं मातसो वयर रावता म्हणून तुका उदक पावचें ना, पण बाजारान उदकाच्या दर्या कुशीक रावता त्या लोकांची हालत कितें? तुम्ही डोंगर कापून झाडां कापून सगळी नाशाडी करून दवरल्या। वगत नाका, देव एक इशारा दिता आणि तुम्ही कितें आसा खबर आहा, तुमच्या भुरग्या बाळांक कित्याक ऑलरेडी तुम्ही सांठोवन दवरला, आज्योचो फोटो घेवन तुम्ही फॉरेनाक सगळे धाडून दवरला। केन्ना पुडक करून तुम्ही ना जातले, लोक बाबडे मरून वयतले। उगडास धरा, असेंब्लीन उत्तर दिता म्हणून नाका। कितले तरी डोंगर तुम्ही कापूंक दिल्या, कितले तरी डोंगर, लोक बोवाळ मारता तुमच्या नांवान आणि असेंब्ली सांगता हेज्या फुडें हांव दिवचो ना, हेज्या फुडें दिवचो ना म्हणजे हेज्या पयलीं दिले ते कॅन्सल करता। ज्यांच्यांनी डोंगर घेतल्या ते कॅन्सल कर सगळे। हे डोंगर आसा म्हणून आमकां तितलो वारो भितर येना, तितलो वादळ येना म्हणून आमकां आज इतले आमी संरक्षण जाता हे डोंगरामुळे, ह्या झाडामुळे आमचे संरक्षण जाता। नाजाल्यार आमी केन्ना गुटलून गेल्ली। 3,500 स्क्वेअर मीटर लांबी रुंदी आमची, किलोमीटर जागो आसा। हे देशे गोंय ते सुद्धा तुमकां सारखे सांबाळूंक कळना। 40 बसल्या तुम्ही ते ऑपोजिशन उलयता म्हणून तूं आन्सर करता, नाल्यार तूं कित्याक आन्सर करता? तूं भितूल्या भितूर सगळे पास करता, कित्याक आज्योचो फोटो ऑलरेडी साखळे पावता आमकां, पण आमी उलयना। सारखे आतां कोणाक दिल्ले पळय ते पयलीं कॅन्सल कर, सगळ्यांक डोंगरार एकट्याक कोणाक घर बांदूंक दिवना, पळया तुजी कापासतात।